जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्या तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान आयुकार दिता एमोच्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला जाकोबाच्या पुस्तकांतल्यान पयलो 27-27 वड। तर हे वेळार प्रितीच्या भाव भयणांनो हे देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी भुणुया। हे वेळार आमी हे देवाच्या उतराचेर नियाड करुया। तर आमी सगळीं हे देवाचे उतर आयकोचे आदी आमी हे पवित्र पुस्तक उक्तें करुया। जाकोबाच्या पुस्तकांतल्या पयलो 27 वड आमी वाचुया। अनाथाची आनी विधवांची तांच्या त्रासांनी आनी गरजांनी काळजी घेवप आनी पातकांक लोबडलेल्या संवसारांतावन मेकळीं रावप हें की देवा आमच्या बापा मुखार शुद्ध आनी निश्कलाक भक्तीपण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला खरी भक्ती करणारांक एक शिकवण घेवन आयला। आनीक देवाचें उतर म्हणटा हे वेळार आमी सजमणी घेवया। देवाचें उतर आमी इस्कुटावून ताची जाणवाय आमी घेवया। तर हे जाकोबाच्या पुस्तकांतल्या पयलो 27 वड म्हणटा अनाथांची आनीक विधवांची तांच्या त्रासांनी आनीक गरजांनी काळजी घेवप। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो जायतीं जाणां अनाथ भुरगीं आमकां दिश्टी पडटा, जावं तीं आश्रमांनी आसां। आनीक देव म्हणटा अनाथाची म्हणजे अनाथ भुरग्यांची आनीक विधवेची विधवा बायल्यो आसात तांची तांच्या त्रासांनी तांच्या कोश्टांनी तांच्या दुखांत सुखांत आमी वांटो घेवंक गरजेचें। आनीक त्या वेळार आमी तांची काळजी घेवप हें आमकां गरजेचें, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा अनाथाची आनी विधवाची तांच्या त्रासांनी आनी गरजांनी काळजी घेवप। जाल्यार हें देवाचें उतर आमकां जायतें शिकयता आनी आमच्या खूब धड्यांनी आमकां दिश्टी पडटा। जायतीं अनाथ भुरगीं आश्रमांत आसा आनी जायत्यो अस्तऱ्यो विधवा जाल्ल्यो आसात जांचे लागीं घोडो ना तांचो घोराबो चलोवंक। तर आमी तांकां आदार दिवंक हें गरजेचें, जावं तें तांच्या जेवणान खाणान आमी तांकां आदार दिवंक जाय, न्हेसणान तांकां आमी आदार दिवंक जाय आनीक आमी जाता तितलो मोग तांकां दिवंक जाय। हेंच जावन आसा भक्तीपण। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो हे वेळार म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा पातकांक लोबडलेल्या संवसारांतावन मेकळीं रावप। आनीक जी कोण भक्ती करतात देवाक तीं भक्ती करतात। जायतीं जाणां आमची भाव भयणां अशीं आसात देवाक भक्ती करतात, देवाचें उतर वाचता आनी देवाच्या उतराचेर चलता, तांकां देव उलो मागता, खंयचेय पातकांत पडना जावच्याक देवाचो आदार मागात। कित्याक देव म्हणटा पातकांक लोबडलेल्या संवसारांतावन मेकळीं रावप म्हणजे पयस रावप, ह्या संवसाराच्या पातकांतलो पयस रावप। आमी जण एकल्यान देवा लागीं मागूंक गरजेचें हें आमकां पातकांतलें आमकां पयस दवर, ह्या संवसारी पातकांतलीं आमकां पयस दवर म्हणून। आनीक हें की देवा आमच्या बापा मुखार शुद्ध आनी निश्कळाक भक्तीपण। आनीक देवा बापा मुखार शुद्ध पातकांतलीं पयस रावप हें शुद्ध आनीक निश्कळाक भक्तीपण। आनीक जेन्ना तूं दुसऱ्याक तूं आदार दितलो, जेन्ना तांच्या गरजांक तूं पावतलो तेन्ना तुजें भक्तीपण देवाक मागतलें। हे वेळार प्रितीच्या भाव भयणांनो ही खरी भक्तीपण म्हणजे कितें हें जाकोबाच्या पयले 27 वड आमकां शिकयता। आनी खरी भक्ती कितें तें आमकां हे दोळ्या मुखार आमकां हाडटा। तर आमी जाता तितलो आमी अनाथ भुरग्यांक आमी आदार करुया, जावं तीं आश्रमांत आसां जांकां मोग मेळोंक ना आवय बापायचो, आमी तांकां मोग दिवया एक भेट करून।
एक भेटे वरवीं तांकां आमी मोग दिवया आनी जाता जाल्यार तुमच्या लागीं घडटा जाल्यार तांकां तांच्या गरजांनी तुमी वांटो घेयात, तांकां जेवणा खाणांनी तुमी तांकां आदार दियात. तशेंच विधवे बायलो आसात जायत्यो, तो प्रितीच्या भाव भयणांचो तुमच्या लागीं घडटा जाल्यार तांकांय तुमी आदार दियात, कित्याक हांगासर देवाचें उतर म्हणटा. तर आमी सगळीं मेळोन ह्या अनाथ भुरग्यांक आनीक विधवे बायलांक आदार करुया. आमच्यांनी कितें घडटा जाल्यार तांकां आमी आमचो तेंको दिवया, तांकां आमी आदार दिवया. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हो ल्हानसो विशय आसलो जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां हांव विनंती करता, जाता तितलें देवाचें उतर तुमी परगट करात. जें कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना ताका तुमी हें देवाचें उतर वांटात. जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर परगट करतले देव तुमकां इनाम दितलो. परत एक पावट जी कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हांव म्हजो व्हिडिओ सोंपयतां.